ती वर्सां फाटीं म्हजो एक इश्ट देवाचेर रागार जावन मिसाक वचोन आसलो, इगोजेन वचोन आसलो. देरेपेंत एके रेतीराच्या सुवातेर पोत्तून जायतीं वर्सां उपरांत मेळप जालो. आनी अशेंच जाताना हांवें ताका विचारलें, कितें जालें बाबा, तूं मिसाक वचोन आसलो, देवस्पण कांय नाशिल्लें, आतां कितें जालें? ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजो लागशिल्लो इश्ट काजार जातालो आनी म्हाका बेस्ट मॅन करून विंचून काडलो, देखून ताच्या मिसाक म्हाका वचूंक जाय आसलें. आनी मिसांत हांव नोको जायते फावटी आदीं गेल्लो, पूण हें जायते वर्सां उपरांत फर्स्ट टायम वेताना ही मिसाची उतरां म्हज्या काळजान एके भाशेन उजो पेटयलो. आनी म्हणलें, कसलें उतरां मिसाचें? हें म्हज्या उगडासाक कोरात, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. डू दीस इन मेमरी ऑफ मी. मोगाच्या भयणी बाबांनो, मुखार वचून ताणें सांगलो म्हाका, ही उतरां म्हाका अशें एक नवी आमंत्रण. हांव कितलें पातकी जाल्यारय, हांवें कितलें वायट केल्यारय, देव म्हाका मिसाक मोगान आपयता. आनी त्या दिसांत हांव तो फकत मिसाक वचना डेली सदांच, तो आनी लोकांक शिकोवन जेजूशी मिसाच्या बलिदानान हाडटा. आनी ताणें म्हाका आनी एक वस्तू सांगला जे आयज तुमकां सांगता. तो म्हणटा, फादर, मिसाचो बलिदान जावन आसा जेजूचे पुनर्जीवनपणाचो आनी एक रूप. दीस इज अनदर प्रेझन्स ऑफ द रिजन जीजस, द होली मास. मोगाच्या भयणी बाबांनो, हें काणी तुमकां कित्याक सांगला? कित्याक हे काणी आयचे शुभ वर्तमानान दुसऱ्या उतरांनी दिसून येता. आंद्रे जेजू मेळोंक वेता, कित्याक जुआं बातीस म्हणटा हो देवाचो मेंढरो. आनी आंद्रे आनी सांगाती जेजूक म्हणटा, तूं खंय रावताय? आनी जेजू म्हणटा, यो आनी पळय. आनी बायबल सांगता, ती उतरां पोत्तून वाचता तुमकां. ते गेले आनी तो रावतालो ती स्वात ताणें देखली, आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. म्हणल्यार तोखतात तसली संबंद, खासगी संबंद, a personal relationship, an ongoing relationship with Jesus. केन्ना तुटो नासलोलो संबंद. आनी मोगाच्या भयणी बाबांनो, हेका म्हणटा भावार्थ. भावार्थ वस्तूचे न्हय, कायद्याचे न्हय, भावार्थ मनशा सोबें गोट संबंद केन्ना तुटो नासलोलो. आनी देखून मोगाच्या भयणी बाबांनो, दर एक मिसांत जेजू तुका आनी म्हाका तीच आमंत्रण दिता, ए म्हज्या उगडासाक कोरात. कशे भाशेन आंद्रे आपला भाव शिमाव पेद्रूक जेजू सरशी हाडलो. ह्या भावान जायतो लोकांक मिसाक आनी जेजूशी ओडून हाडलो. तूं आनी हांव अशें करूंक फावो. आनी देखून ह्या वर्साचो विशय तेंच सांगता. शुभ वर्तमानाचे परगटणार आमी. आंद्रे आनी म्हजो इश्ट शुभ वर्तमानाचे परगटणार जालें. तूं आनी हांव करतलें काय?